आयडीसीतले जमीन गैरव्यवहाराचेर आळाबंद हाडपाक आयडीसीन कडक पावलां उखल्ल्यात। सगळ्यान पयलीं जमनीचो प्रेस दोबरात ते तिब्रात वाडोवपाचें काम चालू केलां। तेच बरोबर प्लॉट हस्तांतरण आनी सबलीज करपाक मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाचें काम चल्लां। ज्या लोकांनी प्लॉट घेवन वापरी नासतना दवरल्यात तांकांय आयडीसीन कारणां दाखय नोटीसी काडल्यात। ह्याच म्हयन्यान जावपा आशिल्ले बोर्डाचे बसकेंत हे निर्णय जावपाचे आसात। आयडीसीत जावपी जमीन गैरव्यवहार थांबोवंक महामंडळान पावलां उखल्ल्यात। सगळ्यांत पयलीं जमनीचे दर दोबरात आनी तिब्रात वाडोवपाचें थारायलां। तुवें, पिसुल्ले आनी काकोडा उद्देगीक वसणुकांनी जमनीचो प्रेस वाडयला। बाकीच्या इस्टेटींनी जमीन ना आनी ते जमनीचो प्रेस वाडपाचो आसा। आयडीसीन वाडयल्लो प्रेस तुवें पोन्ने दर 300 रुपया चौखण मिटर, नवे दर 1000 रुपया चौखण मिटर, पिसुल्ले पोन्ने दर 275 रुपया चौखण मिटर, नवे दर 750 रुपया चौखण मिटर, काकोडा पोन्ने दर 400 रुपया चौखण मिटर, नवे दर 750 रुपया चौखण मिटर। वेर्णा, होर्णा, कुणय, म्हापशां, मडकय, सांजुजे, आर्याल, पिलण, सांकवाळे, थिये, डिचोले आनी खोर्ले उद्देगीक वसणुकेत सध्या एकूय प्लॉट रिकामो ना। बेतलांत आनी शिरोडेच्या नव्या इस्टेटींनी प्लॉट तयार करपाचें काम चल्लां। बेतलांत 8 लाख आनी शिरोड्यात 3 लाख चौखण मिटर जमीन आयडीसीन घेतल्या। पैंगिणीत सुमार 3.5 लाख चौखण मिटर जमीन एक्वायर करपाचें काम चालू आसा। आयडीसीचो सरवेवस्थापक अजित नायकान प्रुडंटाक हें सांगलें। खूब जाणांनी सवाय मेळटा म्हूण आयडीसीचे प्लॉट घेवन वापरी नासतना दवरल्यात। प्लॉट घेवपी आयडीसीच्या बोर्डाचे वांगडी आनी अधिकारी आसात। तांकां आयडीसीन कारणां दाखय नोटीसो काडल्यात। अशे सुमार 70 प्लॉट गोंयभरच्या उद्देगीक वसणुकांनी वापरी नासतना पडल्यात। उद्देग उबारपाक दिल्ल्या प्लॉटांचें हस्तांतरण आनी सबलीज करपा खातीर सध्या मार्गदर्शक तत्वां लागू करपाचें आयडीसीन थारायलां। मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाचें काम सध्या चालू आसा। हो म्हयनो सोंपता म्हणल्यार जावपा आशिल्ले बोर्डाचे बसकेत दर वाडोवपाचेर आनी हस्तांतरण आनी सबलीज करपाक मार्गदर्शक तत्वांचेर निर्णय जावपाचे आसात। पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। मडगांव वाठारांतल्या मोबायल टावर्सांक दिल्ली टेम्पररी लायटीची कनेक्शनां कायमची तोडपाचो निर्णय वीज खात्यान घेतला। 6 म्हयन्यां परस चड वेळ टेम्पररी कनेक्शन वापरपी सगळ्या मोबायल कंपन्यांक वीज खात्यान कारणां दाखय नोटीसी काडल्यात। ह्यो कंपन्यो लायटीचो मोठ्या प्रमाणांत गैरवापर करतात अश्यो कागाळी आशिल्ल्यो। इतले मजगतीं फातोड्डे यूथ असोसिएशनान मडगांव पालिके कडेन अशीच कागाळ केल्या। मडगांव शारांत बरेच मोबायल टावर्स आसात। मोबायल कंपन्यांनी वेगवेगळ्या बिल्डिंगांचेर हे टावर्स उबारल्यात। मोबायल टावर्साक लागून लोकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जाता अशी लोकांची कागाळ आसा। टावराक लागपी लायट चडशा कंपन्यांनी टेम्पररी कनेक्शनां घेवन घेतल्या। एका टावराक 4000 वॅट्स लायट दिल्ली आनी ते 46,000 वॅट्स लायट वापरताले अशी गजाल हालींच उक्ताडार आयिल्ली। ह्या संबंधान लायटी खात्या कडेन कागाळ केल्या उपरांत सगळीं टेम्पररी कनेक्शनां बंद करपाचो निर्णय वीज खात्यान घेतला। त्या खातीर 7 दिसांची नोटीस दिल्या। इतल्या मजगतीं फातोड्डेच्या सिंक्रो हॉटेलाचेर आशिल्ल्या टॉवरा विशीं फातोड्डे यूथ असोसिएशनान मडगांव पालिके कडेन कागाळ केल्या। आमी फातोड्डा हे सिंक्रो हॉटेलाचेर वयर टॉप फ्लोराचेर टावर मोबायल टावर घाल्ला तेका लागून आयिल्ले आमी एका म्युनिसिपालिटी कंप्लेन दिल्ली तो टावर आहा तो इल्लीगल आहा काय हे तूं पळयचें म्हणून। जाल्यार आमगेलें फर्स्ट स्टेप आसलें म्युनिसिपालिटीन हालीं आमकां एश्युअर करपाक जाय इल्लीगल आहा काय ना तो अजून 15-20 दीस जाले अजून त्यान चॅक करूं ना आनी सीओन आमकां प्रॉमिस केला विथीन 3 दिसां भितर आपूण व्हेरीफाय करून सांगता म्हणून आमकां। फातोड्डा यूथ एसोसिएशन has approached us saying that there is one tower installed and saying it is whether they want to know whether municipality has given any permission or not. So basically the applicant doesn't know whether it is an illegal tower or not. So we told him to find out when the tower is installed. So we have to check whether we have given a permission or not. But it appears to be the complainant also is not aware whether the tower is installed recently or not. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस आनी समीर भट। गांवगिऱ्या वाठारांत मोटारसायकली वा स्कूटरींचेर फाटल्यान बशिल्ल्यांक हेल्मेट सक्ती करची न्ही अशी मागणी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीन केल्या। मात हायवेचेर पिलियन रायडराक हेल्मेट सक्ती करपाक आमचो विरोध ना अशें जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष नेली रॉड्रिक्सान स्पश्ट केला। बेकायदेशीर मायनिंग बंद करपाची मागणी जिल्लो पंचायतीचे बसकेन केली। 2 ऑक्टोबरा सावन हायवे शारां आनी गांवांनी 2 हेल्मेटांची सक्ती करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। हेल्मेट रुला आमी सगळ्या मेंबरांक ऑब्जेक्शन आहा की गांवांनी हेल्मेट कंपल्सरी कोशनी म्हण जे हायवेज आसा इवन तुम पिलियन रायडर आनी ड्रायव्हरा तुम कंपल्सरी कोताय जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम ना हायवेचेर पूण इन द विलेजीस आमचे ऑब्जेक्शन आहा कित्याक लोकांक इन द विलेज
रस्ते नेरो आहाय स्लो स्पीड आनी चडशे एक्सिडंट विलेजीन जायना आनी खूब त्रास जातले लोकांक दोन दोन हेल्मेट घेवन भोंवपाक गांवांत. आतां टुरिजम सेक्टरान टुरिजम खातीर आवटसायडर येयला गोंयांत आनी खंय तरी आमी ऑलरेडी बिजनेसाचो आमचो आसा गोंयकारांचो तो खंय तरी काबार जावपा येयला. म्हणून म्हाका ह्या जिल्ला थ्रू आज मागणी करपाची आसा सगळ्या मेंबरांतल्यान तुमी सपोर्ट करचो की आमकां गोंयकारांक एक डिसिजन घेवप पडटलें की जे लँड आसा ते कोस्टल एरियाक प्रायम लँड जे आसा ती आमी खंय तरी सेक्युअर जर करता जाल्यार गोंया राज्यांत एक असो कायदो करचो जो हिमाचल प्रदेश बाकी कडेन आसा की भायल्यांक विकप ना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.